मुरगांव पालिकेच्या कामगारांक वेळार पगार मेळना, देखून तांणी आनी तांच्या फामिलीन जगप कशें असो प्रस्न ह्या कामगारांक सतायता. फाटल्या म्हयन्याचोय पगार आजून दिवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेचे कामगार संपाचेर गेल्यात. तांणी काम करपाचें बंद केलां. ह्यान मुखार कामगारांक पगार वेळार मेळटलो अशें मुख्य अधिकाऱ्यान बरोवन दिल्यारूच काम करतले अशी शिटकावणी ह्या कामगारांनी मुरगांव पालिका प्रशासनाक दिल्या. आम्ही ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीक कळयलां लेटर करून की आमकां जो पर्यंत तांकां आमी 7 तारीख दिल्लेली, 7 तारखे पर्यंत आमकां जर पगार मेळना जाल्यार आमी 10 तारखेक स्ट्रायकार रावतले म्हणून. स्ट्रायकार म्हटल्यार कितें, आमी काम करचें ना, आमी फक्त काम बंद करतले आनी आमी जो पर्यंत आमकां पगार दिना तो पर्यंत आमी काम बंद करतले आनी गॅरेजीन बसतले. तशेंच ऑफिसांतल्या लोकांनी सांगलां की आमी तुमकां सपोर्ट करतले, की आमकां जो पर्यंत सगळ्या लोकांक जर पगार मेळना जाल्यार आमी हें करतले म्हणून, काम बंद करतले म्हणून. नाही म्युन्सिपालिटी लागून कितें आश्वासन मेळ्ळां तुमकां केन्ना? आमकां अजून तेणी कांय ना. आमी थंय सीओ कडेन गेल्लेले आनी सीपी कडेन गेल्ले, पूण कितें आहा, दोगांयनी आमकां आश्वासन दिलां की करता पूण केन्ना करता कितें करता तें तेंच्यांनी कांयच सांगना. आमचे पेंडींग आनी खूब इश्यूज आसा, ते आमचे लेबर कोर्टान आसा, पूण ते विचारनासतना आमकां पगाराचे आमी तांकां हें केलें जाल्यार ते म्हणटा पगारूय दिवपाक आपले कडेन हें ना, फंड्स ना म्हणटा. आमी कितें करपाचें? आतां आमकां 10 तारीख जाली, 10 तारीख लोकांचे रिणां हे ते सगळे आसता, बँकेची लोन आसा ती तशीच पडलेली आसा, घर भाडें सगळे लोकांचे इश्यूज आसा. पूण कितें करतलो, पगार ना जाल्यार कितें आमी उपाशी करता पगारचें काम? आमकां बी खबर आसा कोविड-19 हे खूब प्रॉब्लम जाला, त्या खातीर आमी बी मातसो लेट हें केलें कितें की गव्हर्मेंट आनी आमी एकूच न्हू म्हणटकूच पळोवया ते कितें करता तें म्हणून. तरी आसतना आमकां तेणी कांय हें दिना, एश्युरन्स दिवना. हय आतां कितले 7 म्हयने जाला आमी अशें विचारून पगार घेता, पूण पगार केलो तेंच्यांनी, पूण अशेंच पयलीं आमकां मेळटालो 31 तारखेक नाजाल्यार 1 तारखेक पगार मेळटालो. आतां 7, 8 अशे 10, 15 अशे दीस फुडें वचत रावले. आमी कितें करपाचें? आनी फेस्टिवल बी आतां चवथीचे येयल्लेले आहा, आजून पासून आमकां पगार ना. फेस्टिवल आमी कशें करपाचें? गणेश चतुर्थी कशी करपाची? 5 महिने जाले एवरी टायम पगार लेट घालता. ॲक्च्युली आमचो पगार कसो आसता 15 ते 15 तारीख, हांकां 15 दीस ॲक्च्युली पगार घालपाचो टायम आसता, तरी ते इनिशिएट घेयना की बाबा हांकां कसो पगार घालपाचो. आमचे लेबर फर्स्ट कोरोना स्टार्ट जालो तर लॉकडावनात टील डेट पर्यंत मरण काम केलां, भी नासतना आनी विदावट ऑप्शन नासतना काम केलां. पूण हांगा धड पयलीं हाडले सॅनिटायझर जाले, 1 म्हयनो हाडलो सॅनिटायझर आनी मास्क बी सगळें काबार, परत टील डेट पर्यंत अजून सॅनिटायझर ना, मास्क ना, आनी तरी तशें आमचे लेबर काम करता. आनी टील डेट पर्यंत आमचे म्युन्सिपालिटी एक बी लेबराचे चॅक करूंक ना अजून कोरोना टेस्ट, तो एक मेन इम्पॉर्टंट आसलो. आनी हे पगाराचे कितें जाला, पगार एवरी टायम घातले की बाबा कोणाचे घराचे भाडें आहा. कोरोना टायमार सगळ्यांक चड पयसो खर्च जाल्लो आसा, कित्याक भुरग्यांक च्यवनप्राश हाड आनी कितें हाड, हे हेल्था खातीर चड पयशे इनवेस्ट केल्ले आसा. त्या खातीर कोणेच तरी बाबा पगार शिवण नाजाल्यार चेअरपर्सनान इनिशिएट घेवन जालें अशें की हांकां पगार बेगीन घालचो म्हणून. तरी पूण एवरी 5 म्हयन्यान पगार लेट घालतात ते, हेच आमचे हे आसले. त्या खातीर आमी स्ट्रायकाक बसला. आनी हेजे पयलीं सांग एक तारखे पगार घालना जाल्यार परतो आमी एक पॉयंट कितें आसलो, एवरी इतले वर्सां जालीं कमी 30-40 म्हणजे पयलींच्यान एक तारीख नाजाल्यार 30 तारीख ह्या डेटी पगार पडटालो. आतां कितें जाला 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख हे कितें जाल्ला. आनी मेन म्हटल्यार आमचे इन्स्टॉलमेंट बँकेचे कोणाचे 15,000 वयता, कोणा 20,000 वयता, कोणा 10,000 येता, ते इंट्रस्ट आमी भरचे पडटा एवरी टायम. 5-6 म्हयने जाले सगळ्यांचे कोणा जितले कोणा एवरी टायम आमी आमचे पयशाचे इंट्रस्ट भरचे पडटा. आनी इन्स्टॉलमेंट धाडटाना लेट धाडटात, टायमार धाडना. इवन इन्शुरन्साचे जे हे पॉलिसीचे आसता पळय इन्स्टॉलमेंट ते बी लेट धाडटात. मग कितें करचें? त्या खातीर आमी स्ट्रायकाक बसला. आमकां पगार जर दिना न्हू जाल्यार विदावट इन्फॉर्मेशन आमी काम बंद करतले. हें सारकें मरे? सारकें न्हू? कित्याक जाण तूं सदांच 8 म्हयने जाले आमकां पगार ना. आमी सदां कितें करपाचें? लोक येता मागता पयशे, आमकांय आहा न्हू, कोणाक घेता तांकां दिवंक जाय न्हू, आमी दिवंक जाय न्हू.
हां बँकेचे लोन बीन कितले आतां म्हाजेच गेले कितले हांव सांगता ओन आनी ते हांकां तर थोड्यांक खबर आसचें ना कितें बंद करता विदावट इन्फॉर्मेशन बंद करतले आमी ते कितें एक्शन घेवं आमकां कांय ना कित्याक जाण तूं आमकांय कळोंक जाय तांकां दूख बसता तशें आमकांय दूख बसतलें न्हू आमचे गरीब बावडे घाण काडटा तांकां कितें करतले तुमी सांग घाण काडटा मरे तांकां तुमी ते एक्चुली तांकां तरी पगार घालात बाकीच्यांचे आमकां पडून गेले ना हां घालता म्हूण सांगलें हेच्या पयलीं कपडे पयशे आनी हें दिले सगळे आमचे कडेन आहा हां खंय पयशे खंय कांय दिना कितें हें चल्लां कितें म्हाका कांय खबर ना